एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आयज आसा वेनसडे. ओके, तो ब्रेकफास्ट बी सगळें जाल्लें आसा आनी हांगा हांव रेडी जावन बसला नुस्तें हाडूंक वचपाक. सो म्हाका न्ही एक सबस्क्रायबरान कमेंट केल्लेलें मित्शेली अफन्सो म्हणून की आमच्या कॉलनी फाटल्यान आनी एक कॉलनी आसा मातशें वॉकिंग डिस्टन्स आसा, थंयसर एक न्यू फीश शॉप ओपन केला. आमकां खबर नासलेलें, तेणें आमकां कमेंट केल्लें. सो मागीर रिती पप्पा एक दीस बेश्टो असो रावंड मारून गेल्लो पळोवपाक, तर आसा एक शॉप फिशाचें. सो मम्मी म्हटलें चल या वचून पळोवया आयज कितें आतां घेवन येवया. तुमकां खबर आहा न्ही आमच्या कॉलनीन फीश अलाव ना. केन्ना रिती पप्पा फ्री आसल्यार हांव वचून घेवन येता, केन्ना पणजी म्हापसा गेल्यार चड घेवन येता 1 वीक पर्यंत. आनी नाजाल्यार हांगांतल्यान आमकां वॉकिंग वचचें पडटा. वाड्या कडेन थंयसर एक आसा, सदांच थंय वचपाक वाज येता मातशें वचोंक. सो म्हटलें पळोवया आतां हांगा न्यू ओपन केला न्ही, पळोवया हांगासर कितें नुस्तें आहा. लागीं आहा तें हांगच्यान गेटांतल्यान भायर सरलें न्ही वयर रोखडेंच पावता. लागीं आहा, पळोवया कितें आहा तें बरें कितें मेळटा जाल्यार घेवन येवया. फाल्यां खायना, फाल्यां थर्सडे. आनी कितें जाता खबर, खूब नुस्तें हाडून फ्रिजीन दवरलें न्ही, तें फ्रिजीन दवरून न्ही सामकी टेस्ट येना हुमणाक बीन. फ्राय ओके, खूब म्हणजे हांव हेंच करता, खूब हाडून दवरता फ्रिजीन, पण तें कितें जाता खबर टेस्ट येना. फ्रेश हाडलें केलें तें बरें. सो आतां पळोवया की चड हाडचें ना हांव, आयच्या आतां पुरता हाडटलें हांव की फाल्यां खायना न्ही. सो फ्रायडे मम्मी खायना, थर्सडे खायना, नाल्यार संडे पळोवपाचें. तो आयज आतां तो आतां पुरता हाडटलें हांव थोडेशें, पळोवया कितें आहा तें. ओके, सो जालें आमचें ब्रेकफास्ट बीन. आयज ब्रेकफास्टान केलेलें पातळ पोळे. तुमी सांगलेलें म्हाका डोसाची बी रेसिपी शेअर कर म्हणून, करतलें हांव रोखडेंच. ओके, रितिका खातीर करचें पडटा. आमगे करतात पातळ पोळे, आमगे पातळ पोळे म्हाका खूब आवडटा. उडदाचे पोळे पेक्षा डोसा म्हाका पातळ पोळे बरें लागता. आनी तेच्या वांगडा आनी एकूच चटणी बरें जाता, रेड चटणी, तेंच करता आमगेर. ओके, तो मम्मी रेडी जाला चल या वता बाय. आयज 2-3 दीस जाले मातशें थंड सारकें, सकाळचें आनी पळोवपा नाका इतली थंड आहा. आतां मातशी थंडी लागला. ओके चला या. आई हाय म्हण सगळ्यांक. आईन व्हडलें पिशवी घेतला, हाय म्हण. व्हडलें पिशवी हाय म्हण. आईन व्हडलें पिशवी घेतला. एकू टायम मातशें गाडी शिकसर मातशें. इथे गाडी शिकलें न्ही सकाळीं थंय वचून हाडटलें हांव. थंय मातशें बरें नुस्तें मेळटा परवरी. पयलीं न्ही नुस्तें हांगा बसतालें, सामको बरो हाडटलो नुस्तें. मागीर ताका धांवणेलें दिसता नात, मागीर बरें येतालें आं, कल्ली बिल्ली बरें हाडटालो तो. मम्मी स्लो चलता, यो म्हटलें बेगिना, नुस्तें बिस्तें सोपात. आयज लेट जालो आमचो, म्हणजे जाली 10 साडे 9 जाली आसतलें. ना मातशें त्रास जाता तुका स्टार्टिंगूच न्ही. तो जस्ट पावली आमी आनी नुस्तें बी न्ही थंय बरें मेळटा, बरें फ्रेश आहा आनी रेट सामकी कमी आसा. सो बांगडे हाडला, बांगडे मागीर हें सोंदाळे आनी हें लेपो सॉरी माणकी. सो तो मोबायला मातसो बेगिना येवंक जाय खंय. तो फाल्यांच्यान न्ही ताणें नंबर घेतला, तो फाल्यांच्यान खंय तो म्हाका धाडटलें खंय कितें नुस्तें आहा तें. आपल्याक सांगून दवर मोबायलो, आपूण नुस्तें दवरता मोबायलो. बरें आहा, रेट सामकें बरें आहा न्ही आनी फ्रेश सामकें आं. दाखयता तुमकां मागीर बांगडे बीन. सो आयज बांगड्याचें हुमण करतलें, सोंदाळे फ्राय करतलें आनी माणकी हांव दवरतलें. फ्रायडे जातलें आमकां, चिली करतलें हांव फ्रायडे. ओके बरें आहा. सो येताना हें तांदूळ सोंपला आमगेर. सो आमकां आतां वचोंक जाय बागायतारान. टायम ना पप्पाक. बागायतारान आमकां एक 25 किलो पॅकेट बॅग हाडूंक जाय तांदळाचें. सद्या हांवें हें 5 किलो हाडला. जिरा रायस तो 5 किलो हाडला, आसलेलें हाडला. ताती हाडला आनी कांय ना, दूद येताना घेवन येयलें सगळें. ओके, सो आतां सगळें कामां उरला घरचीं. सो कामां हांवें करून घेता, झाडू मारता, पुसता, न्हांवून बिवून तुमकां मागीर मेळटा. तुमकां दाखयता हांव नुस्तें. पयलीं नुस्तें क्लीन करून दवरता हांव, मागीर न्हांवपा वयतलें. मागीर न्हांवून न्ही नुस्तें हात लावपाक आवडना म्हाका. ओके, हांगासर पळय सोंदाळे इतलेच आसलेले, सगळें घेवन येयलें हांव. सो सोंदाळे कितें घेतलें 250 की घेतलें, 230 कितें घेतला याद ना म्हाका. आनी बांगडे बरें फ्रेश आहा आनी मोठे हें बांगडे म्हणून आमी कट करून हाडला. आनी हें माणकी हें 100 रुपयाचें बरें आहा वयल्यान. हें सगळें नुस्तें म्हाका दिसता लास्ट टायम म्हाका तेणी 20 रुपया परत दिला, म्हणजे 480 जालें सगळें नुस्तें बांगडे पुरो. हय, सो हांवें ताका सांगलां नुस्तेंवाल्याक तूं आनी शॉप बंद करनाका म्हणून, आमकां गरज आहा. पण स्टार्टींग न्ही मातशें लोक कमी येता खंय तो म्हणपालो. स्टार्टींग न्ही 8 दीस जाले, कोणाक खबर ना. सो सांगतलें हांव सगळ्यांक थंय नुस्तें आहा म्हणून. आनी म्हाका कोणें सांगलें पळय मिशेली अफान्सो, तुका थँक्यू आं. तुवें सांगलें म्हणून कळ्ळें आमकां नुस्तें आहा म्हणून थंयसर. आमी इतलें लागीं आसा आमकां खबर ना.
ओके चला नुस्तें क्लीन करता घरची कामां आसा बारीक बारीक करून मागीर तुमकां मेळटा. तो नुस्तें हांवें क्लीन केला आनी हेका न्ही सोंदाळे आनी बांगडे मीठ लावन दवरला. ओके तो तुमकां दाखयता हांव बांगड्याची करी करता आयज. सो हें न्ही आतां आमकां ग्रायंडरान घालूंक जाय. तुमकां दाखयता हांव मसाले कितें जाय तें. नाल्ल घेतला सोय घेतला. ओके एक न्ही गे एक नाल्ल सोय एक वळो घेतला अर्द म्हणजे एक वळो अर्दो घेतला. हांगा घेतला अर्दो कांदो. हांगा 2 भशेन मिरसांगो घेतला बेडगी आनी असले. आनी हांगासर घेतला हळद आनी थोडेशे भाजलेले सांसवां आनी थोडीशी मेथी आमचे थंय अशें घालता मम्मी. ओके थोडे जाण घालनात. ओके आनी हांगासर एक धाकटो चमचो घेतला भाजून घेतला हें न्ही गे धनिया कोथमीर. आतां हें सगळें न्ही हांव ग्रायंडरान घालतलें. मातशें उदक ऍड करपाचें आनी फायन पेस्ट करपाचें. आनी आमगेर न्ही फ्रुट्स हाडून दवरला खावपाचें कोण ना. अर्दे फ्रुट्स सामके सुकले पिशे आतां गेल्ले कडेन घेवपाकूय दिसता. मम्मीक म्हटलें आयज कस्टर्ड कर दूद आसलेलें सो कस्टर्डान तरी घातलें मातशें उरतलें. टिफिनाक घालता हांव रे तुका ग्रेप्स मागीर बनाना बी दिता हांव. सो ताका आयज ग्रेप्स दिल्ले आनी मम्मी म्हटलें कस्टर्ड कर. सो दूद बी हाडला गरम केला सो मागीर फ्रुट्स बीन कट करून घालतलें. आनी हांगासर पेरू खाता हांव बरें आहा. पेरू खाताना न्ही वयर मातशें मीठ घालूंक जाय खावंक जाय बरें लागता. तशें उरता घेवंक मन येता फ्रुट्स बीन. खावपाक टायम आसा मग खातलें केन्ना जेयता मागीर पोट सगळी पॅक जाता आनी चड हेवी खावप जायना. रातचे आनी फ्रुट्स खायना आमी खबर रातचे फ्रुट्स खावंक जायना खंय. ताका लागून अशें उरता आमगेर. कितें करपाचें चिकू बीन सामकें मातशें मोव जाता तो खाली केले. आनी काल हांव गेल्लें न्ही हळदी कुकमाक हें दिला ग्लासाचें बरें आहा ग्लासाचें. ओके तो मसालो घाल तुमी ग्रायंडरान. हां मसालो मम्मी घालता. तो हांगासर मसालो रेडी आसा. उदक घालता ग्रायंडरान मसालो लागलो न्ही तो उदक घालून घेतला. जितलें तुमकां पातळ दाट जाय न्ही ते हिशोबान तुमी उदक घालात. मीठ घालता चवीनुसार आनी मातशें पातळ करून जाली गे आनी उदक घालतली. आतां तातूंत न्ही मम्मीन हें घातला कांदो त्रिफळा मातशें धाडून घेतला आनी कोक्कम सोला बरें ताका मिक्स करून घेयात. ताका आनी उदीक घालचें पडटलें मातशें दाट आहा तें. ओके तो पळयात पातळ करून घेतला आनी परफेक्ट आहा. आतां हाका गॅसीच्या वयर दवरूंक जाय आनी पयलीं हाका बरें खतखतो हाडूंक जाय. खतखतो आयले की मागीर हितून घालतले बांगडे. हांगा पळयात हुमणाक न्ही बरें खतखतो आयिल्ले आसा. आतां तातूंत घालता बांगडे आनी बांगड्याक न्ही हांवें मीठ लावन दवरलेलें आहा आनी बांगडे बरें फ्रेश आहा. तो आतां बांगडे घातलेले आसा. आतां ताका न्ही आतां मातशें आनी खतखतो हाडूंक जाय. हांगासर न्ही हे पळय मम्मी आमचो घरगुती मसाला हे पळय तो बांगडे आनी सोंदाळे मम्मी म्हणटा अशें कट करून घालता खंय. ओके मसालो मातसो भितर वयता खंय अशें कट करून लायले न्ही मसालो तो भितर मसालो वयता ताका लावन दवरता. हांगासर बरें खतखतो आयला आनी बांगडा करी रेडी. हा पळयात आनी मातयेच्या आयदनान केलें न्ही कडी मातशी बरें टेस्ट येता. सारकें बंद करूं. हां ओके जालें हांगा रेडी. कितें रितीक बायलो हाय म्हण सगळ्यांक खंय गेलो. अरे आपलें तोंड बरें दिसूंक जाय म्हणून बरें लायट ऑन करता. आवय देवा चल आयज स्पेशल बांगडे हाडले थंयच्या वचोन बरें आसलेले. आनी हांगासर फ्राय जाला. रितीका भरोंक जाय खंय जेवण आयज ताका आयज भरोंक जाय खंय पळय न्हिदला हांगासर ताका आयज भरोंक जाय खंय बरें येता. चल हाय म्हण सगळ्यांक हाय म्हणूंक जाय रित्वीक सगळें हाय म्हण हाय म्हण. चल येता हांव चल. खंयचे पिक्चर ते रेटेटुली बरें आहा ते पळोवपाक बरें दिसता. पयलें हांवें तें तो हांगा बांगडे करी तो जेवन घेता मागीर मेळटा तुमकां वचपाचें आहा आयज सांगता मागीर. ओके जेवन घेता. तो जालें आमचें जेवण. सो आतां आमी बसला हांगा कस्टर्ड खावपाक. कस्टर्ड केल्लें आनी पयर न्ही हांव डेलिफ्रिजन गेल्लें न्ही ते काल म्हाका ऑर्डर येयल्लें पळय सामान हाडपाक थंय हांव हें हाडलेलें चॉकलेट केक म्हाका खूब आवडटा तेंचे पळय. सो चॉकलेट केक आनी कस्टर्ड न्ही मिक्स करून खावंक जाय बरें लागता. खंयचे केक आसूं
केक आणि कस्टर्डनी मिक्स करून खाय एकदम बरं लागता. ओके सो तुमकां सांगता आयता सांजचे खंय वयता तें. तो लास्ट टायम आमी मम्मीक डॉक्टरा कडेन गेल्ले पळय दाखोवपाक चोडंका हॉस्पिटला कडेन. तुमकां सांगलेलें पळय आमकां कोण एक सबस्क्रायबर मेळ्ळी म्हणून स्वाती राणे म्हणून. सो तिणें म्हाका सांगलेलें यो म्हणून तेंगेर. सो म्हाका यादूच नासलेलें मागीर तिका सांगलें तूं यो म्हणून आमगेर. ती म्हणपाक ना तूंच यो म्हणपा लागली. मागीर काल तिणें फोन केलो म्हाका आमी वयता 19th UK आसता तेमी तूं यो म्हणून आमगेर. सो तिणी आतां इतलें याद करून फोन केला आनी म्हाका कोणें अशें आपयलें बी ना म्हणपाक जायना. आनी सामकी लागीं आसा वॉकिंग डिस्टन्स. वॉकिंग करून वयतली आमी. पप्पा येना खंय तो कामां वयतलो खंय लेट जातलें घेवपाक. सो आमी 5:30 वयतली. तिणी इतले फोन करून आमकां सांगला न्ही यो म्हणून. सो मम्मी म्हटलें वचून मेळोन येवया पळोवया वचून येवया म्हटलें. लागीं आसा म्हणून हांव वयता. पयस बी आसल्यार वचूंक मेळनासलें आनी तिणें वयल्यान फोन केला आमकां यो म्हणून. सो सांजचे वयतले आमी. ओके पळयता व्हिडिओ समोर कम्फर्टेबल आसल्यार व्हिडिओ काडटा नाजाल्यार एक फोटो तरी काडटा तांच्या वांगडा. ओके सो केक आणि कस्टर्ड खाऊन पळयात. चॉकलेट केक सामके बेस्ट. आनी जाय हां ओके तरी खाऊन घे. ओके ओके तो तुमकां आनी डायरेक्ट सांजचे मेळटा. तो भायर सरला आमी 5:30 जाली. लागीं आहा तें वॉकिंग डिस्टन्स मातशें वॉकिंग जातलें. चल आणि मग आयला घेऊन सायकल. हा बरो वारो येयला. तर सायडीतल्यान वच रे. तो जस्ट आमी घरा पावले. तो आमी तेंगेर गेली बसले. चड व्हिडिओ बी काडूंक ना कित्याक ती मातशें कम्फर्टेबल नासलेले व्हिडिओन. ताका लागून हांवें व्हिडिओ बी कांय काडूंक ना. फोटो काडला तो लास्टाक घालतलें हांव तुमकां. ओके तो बाला व्हिडिओ काडनाका तो कम्फर्टेबल ना न्ही तुमी. तो हांवें चड फोर्स करूंक ना. तो मागीर घालता हांव फोटो. ओके येताना आमकां तेणें ड्रॉप केले हांवें सांगलें की आमी वॉकिंग वयता की लागीं आनी तें. सो ताणें न्ही आमकां ड्रॉप केले घरा कडेन आनी इतलें लागीं आमच्या घरा कडेन येयला. हांवें म्हटलें वयर यो. सो तांकां हांवें वयर आपयले बसले आनी आयज हांवें कस्टर्ड केल्लें न्ही कस्टर्ड दिलें तांकां. ओके मेळून खूब बरें दिसलें. जस्ट तेमी आतां परवा वयता. ओके कळकूच ना बरो टायम स्पेंड केलो आमी. आनी तिणें आमकां पोहा बी करून दिले च्या आनी पोहा न्हू रे हेणें खावंक ना. आनी तिणें म्हाका हें दिलां रे तुका चॉकलेट खावंक पुरो जालें आमकां. आनी एक चॉकलेट दिला. आनी म्हाका किचन आयटम हें तुमकां खबर आसतलें सगळें हें तें मेजरमेंट 1 टेबलस्पून 1/2 टेबलस्पून. ओके हें एक दिला किचन आयटम. आनी एक चॉपिंग बोर्ड धाकटें बरें आहा खूब आवडलें म्हाका. आनी एक ना रे हें ना बेश्टो. ओके तांकां मेळोन खूब बरें दिसलें. ओके स्वाती राणे आनी जो चेडो आनी जो हजबंड खूब बरें दिसलें मेळोन. आनी म्हाका इतलें बरें दिसलें की तेमी आमगेर येयले. येना म्हणटाली यो म्हटलें हांवें. ओके तो आनी तेंचें घर इतलें बरें आहा सांगू तुमकां खूब आवडलें आमकां तें घर. ओके बरें एन्जॉय केला आयचो टायम. ओके तो चला आजचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ओके तर मेळ्या फालच्या व्हिडिओन. तोपर्यंत बाय टेक केअर. आई शीत करता पप्पा जेवपाक. बाय म्हण. बाय बाय म्हणटा बाय. थंय आमचो बिजी आसा तो आतां वयता इव्हेंटाक. इजू यो सगळ्यांक बाय म्हण.